केरये खांडेपार महामार्गाचेर चुकीच्या दिशेन वचपी जीपीन दुचाकीक धक्को दिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाली। सायनीचे तक्ते नाशिल्ल्यान हो अपघात जाला अशें थळाव्यांचें म्हणणें। केरये खांडेपारा नॅशनल हायवेचेर आतां नॅशनल हायवेचें सेकंड फेजार हें काम जालां, फायनल स्टेजीर ऑलमोस्ट 4 लेनींग जालोली आहा। आनीक रोड अलायनमेंट जे पद्दतीन जो केला न्ही आनीक मिडियन गॅपान दवरल्या न्ही ती म्हाका दिसता वेवस्थीत नाय। आतां हे सर्वीस रोडार पळयता मिडियन गॅप हिंग दवरलो आहा, हायवे क्रॉस करतलो जाल्यार मिडियन गॅप ऑलमोस्ट त्याच डायरेक्शनान आसूं जाय, त्या समेर आनी फुडें आहा। सो हायवेचेर गेले काय ना गाडी मर्ज जाली म्हणटा ते क्रॉस वयची पडटा, विच इज व्हेरी डेंजरस। आनी हे अशें आसले कारणान हिंगा एक्सिडेंट जायत आसा। आतां 2-3 दीस जाले कंटिन्यूस हिंगा केरयेन एक्सिडेंट जाल्ले आसा। आनी हो हिंगा एक मेजर रावंड अबाउट तेणी दवरलेलो आहा, रावंड अबाउट दवरलो, व्हेकल सोडल्यो, बट हिंगा एक सायनबोर्ड म्हणटा तो घायलेलो ना। आतां सायनबोर्ड घालता बाबा जो व्हेकल येता तें डायरेक्शन कळोंक जाय, वचना उंच्यान क्रॉस करपाचो कितें। आनी ज्यो हायवेन जो व्हेकल ट्रॅवल जाता तेंकाय बी कळपाक जाय फुडें मिडियन गॅप आहा म्हणून। मिडियन गॅप आहा सांगपाक एक बोर्ड कांय ना, गो स्लो कांयच ना म्हणून एक रमरस हांगा कांयच घायलोलें ना। हें ओपन केले कितलेशे दीस जाल्ले आसा, ऑलमोस्ट म्हयनो जातलो, पण अजून पासून हिंगा सायनबोर्ड म्हणटा तो पडलेलो ना। आसा केरया खांडेपार हांगा आनी आतां एक दंबारा नॅशनल हायवेचेर एक रॉंग सायडीन येवन जीपीन एक मोटरसायकलवाल्याक इंजर्ड केला। मोटरसायकलीचे पूर्णपणे डॅमेज जाल्या। गेले 3 दीस जाले हांगा ह्या रस्त्यार एक 4 किलोमिटराचेर रस्त्याचेर एक्सिडेंट जायत आसा। हांगा लोकांचे डिमांड आसा की लायटी ना, तशेंच गोरवां भटकी गोरवां बी हांगा रस्त्यार भोंवता, सो एक्सिडेंट जायत आसा आनी कोणाचो तरी बळी वचपाची शक्यता आसा। सो लोकांचो डिमांड आसा की बेगीनच्या बेगीन हो रस्त्याचें काम पूर्ण करचें आनी हांगा लायट्यो घालच्यो जेणे करून लोकांक सेफ्टी मेळटली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।